GSB सेवा मंडळाच्या 68th गणेशोत्सव सेलिब्रेशन्स तुम्ही यूथ ऑफ GSB पळयता आसाचे विंगड शॉर्ट क्लिप्स तुमकां दाखोवचे प्रयत्न आमी करता आसाचे ताका म्हळ्यार पळयल सदां तुमकां एक खूश जावचे विशय घेवन येतना तुमकां मस्त खूश जाता म्हळ्यार विशय आमकां कळलेलो आसा तशें जावन आत्तां तुमी गेलो श्रीनिवास कामत माम आसा एक फाउंडिंग मेंबर आनी GSB सेवा मंडळाचे गणपती ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೋಡು ಜತ ಚಮಕಲ್ಕಿ म्हणू मग ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ मस्त वर्ष पोडे सणाशिल्के गणपती तशें जावन त्या गणपतीन एक होड जावची पळयला म्हणल्यार चुकी जायना म्हण हांव लेखता श्रीनिवास माम तुमी मस्त वर्स देखून सेवा तुमकां आतां 90 years एक यंग एट हार्ट बट एज मात्र चड जाला म्हणिता सणाशिल्वे गणपती कशें आशिल्ले फूड कशी स्टार्ट जातना सुरवेर आमी स्टार्ट करतना चवथींचा गणपती एक फुल्ल हारू आनी पंचकादाय करून आयिल्ले सेवेदारांक आमी पंचकादाय दितलीं ती वड्यात आमी हांगा क्रीडा मंदिरा ग्राउंडार येवन आतां एकदम व्हड जाला देव आमगेलो ज्यानाका भारी संतोश दिवसो दीस वाडत वता ज्यानाका भारी संतोश जाता आमी आतां वैभव ह्या पळोवन सगळ्यांक खोशी जाता आणि तुम्ही फर्स्ट केलेले सेव कसं म्हणून उडगास की फर्स्ट टाइम तुम्ही हांगा आयलेलीची कसं सेव केलेले फर्स्ट सान असताना मेगेल सान आसतना हांव मेगेल एका गणू होम केलेलो बाकीच्यान बरोबर नाना तरेची केल्या ती जाल्यार आतां मेगेल गणू होम ह्या वर्स मेगेल आनी मेगेल बायलेलो 90 वर्स प्रायरी बायलेली 83 वर्स जॉयंट तोला भार काली केल्लो आमी देवान अनुग्रह केलेलो आसा ह्या करून आमी चंदेऱ्यांक केला तर हें जालें लाग आणि हांव प्रत्येकल्याला निमगीत आसता कसं म्हळ्यार गणपतीला येवन मागोवन ते कसकी एक जल्लेलो विशय इत्याक म्हळ्यार मस्त जनाक कसकी कष्ट आसता घरांत तूं तांणी देवाला निमगून घेतला जत्ता म्हळ्यार एक कॉन्फिडन्स येवका आनी तांकां कळ का म्हूण तुमकां तुमगे लायफान तूं त्या गणपती बाप्पाला निमगेला कसं जाल्ला म्हाका देवा दयेन हांव कश्टारी वयर आयलो जाल्यार मेली चेडूं म्हाका देवा दयेन चांग कामार आसा ती तांकां देवान अनुग्रह केलेलो आसा ह्या प्रत्येक विशयान तांकां चलयना म्हाका आतां चंद करून पळयतात आनी चेडूं कांय एकलो चांग जर्मन कंपनी आसा एकलो शेअर मार्केट आसा मेल मालगाड एकलो अंतरला प्रोफेसर जावन आशिल्लो तो आतां तागेले नातवंड आसा ती चेल्ल्यांनी तांणी चंदर आसा कारण देवा देन कारण म्हाका देवान अभिवृद्धी दिवन चांग हें करून दिला आनी पयलीं जून 25 ऑल इंडिया सारस्वत ऑर्गनायज कल्चरल एसोसिएशन म्हाका सन्मान केलेलो आसा देव म्हाका व्हड भाग्य म्हण लागता मस्त खुश झाला श्रीनिवास माम तुमगे लवट उरलो न्हू अशी तुमगेली सेवा कंटिन्यू करता रावची धन्यवाद यूथ ऑफ GSB उलयले खातीर इतली वेळ तुम्ही श्रीनिवास मामान सांगेल विशय आयकलीची 90 years तांकां जाल्यार एक्टिवली काम करता आसाची असले विशय विंगड हाडता आसताची एक मस्त तुमकां खूश जाता आसल्यार लायक शेअर कमेंट खंडीत करायची पळयले खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू